इन्स्पेक्शन रिपोर्ट येयल्लो सर, इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचें कितें जालां? इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो आहा पळय न्हू, विधानसभेत हांव उलयल्लो, विधानसभेत टुरिजम मिनिस्टर उलयल्लो. ओके, तितून खंयसरूच चुकिना. आमी उलयल्लें पळय न्हू तें 100% बरोबर आसा. ओके, रिगार्डींग दॅट वयल्यान जाल्यार आनी म्हणजे त्यो सायडच्या इन्फ्लुयन्स झोनानूय येयना किंवा त्या वेटलँड हितूरूय येयना. ओके, ओके, खंयसरूच म्हणजे आमी चूक कांयच म्हायती दिवंक ना. विधानसभेन जाल्यार ती 100% बरोबर म्हायती दिता. बट ऑन दॅट बेसीस एक प्रेस नोट इश्यू केला. थोड्या वेळान प्रेस नोट मेळटलो तुमकां त्या विशयाचेर. बट लोक जो विरोध करतालो पळय न्हू रे, ताचें इंटेन्शन कितें म्हाका खबर ना. तो तुमी बी सोदा पत्रकार सोदप गरजेचें आसा. महाआंदोलन करपाचें आसा तेचेर हांवें सांगलें मरे आमच्या रिगार्डींग दॅट गव्हर्मेंटाचो स्टँड प्रेस नोट आतां इश्यू करतले. सर, सरकाराचेर एलिगेशन जाता की एंटी एसटी आसा म्हणून अशें. अरे मुळातूय हांवें सांगलें, ह्याच सरकारान सगळें जें कितें करपाक जाय पळय तितकें म्हज्याच सरकारान ताच्या खातीर केलां. ओके सर, येवंक ना ते मेळपाक. आतां ते तांकां विचारता. सर तुम्ही वयतले शरद हय हय एक मिनिट सर एकच मिनिट सर एक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.